Say a fast reaction on arrival. Say a fast reaction on arrival, sir. Say a fast reaction on arrival. Mr. Kejriwal, a fast reaction. चडांचड आम आदमी पार्टीचे सगळे व्हॉलंटियर गोंया वयच्यान रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आनी मोले टू वास्को आमचे पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर आनी दिल्लीचे सीएम श्री अरविंद केजरीवाल हांकां वेलकम करपा खातीर आयलात. आज आमी गोंयकाराच्या वतीन जेन्ना आयला तेन्ना गोंयकाराक प्रत्येक गोंयकाराक आम आदमी पार्टी कडल्यान आनी श्री अरविंद केजरीवाल हांच्या कडल्यान एक आशा आसा की ज्या तरेचो राज्य कारभार आज चल्ला, जे शासन आज चल्ला ते जर बदलतलो जाल्यार ताका फक्त एक पर्याय आसा आनी तो म्हणजे आम आदमी पार्टी. आनी तो होप, ती आशा गोंयकाराची आमचे अरविंद केजरीवाल बाब फुलफील करपाक आमच्या सगळ्यांचे हात घट करतले हाच्या बद्दल आमकां दुबाव ना. आनी म्हणूनच आज आमी तांकां व्हडा संख्येन वेलकम करपा खातीर आयिल्ले आसा. People of Goa have seen the politics of last 20 years. Politics of deceit, politics of betrayal, politics of corruption. People of Goa have seen that they are tired of it, they are sick of it. They want a change and the fresh breath air which only Aam Aadmi Party and Kejriwal model of governance can provide. पार्टीचो मूड न्हय, सगळ्या गोंयकाराचो मूड चार्ज अप आसा. सगळ्या गोंयांक खबर आसा की गोवा लव्स केजरीवाल. जी दिल्ली केजरीवाल सरकारान उदरगत केल्या, लोकांची जी भलायकी क्षेत्रांत, एड्युकेशन क्षेत्रांत जी भलायकी केल्या ती लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांक खबर आहा ती पयली आसा. तीच आमकां गोंया जाय. गोंयची राजकारणांत जी घाण आसा ती निवळ करपाची ती सुरवात आसा. आज केजरीवाल येता, फाल्यां गोंयकारां खातीर व्हडल्यो घोशणा आसतल्यो, ते हातूंतल्यान गोंयकार सगळे वाट पळयतात. एनी पर्टिक्युलर एजेंडा म्हणजे आनी कितें तुमचे प्रोग्राम? फाल्यां तुमकां सगळ्यांक कळटलें. फाल्यां प्रेस कॉन्फरन्स आसतली अरविंद केजरीवालची, तेन्ना सगळ्या गोंयकारांक कळटलें कितें. पयले सुवातेर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट मी मेक इट क्लियर, स्पश्ट करता, कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता डॉक्टर सीएम प्रमोद सावंत जो गोंयचो सीएम आसा ताका. कित्याक तेणें दाखोवन दिला की खरेंच हो सरकार जो आसा हो दादागिरीचो सरकार आसा म्हणून. जेन्ना हांव काँग्रेसाक 25 वर्सां काम केली, आयज म्हजे तुमी पळयलां आसतलें लोकांचे मुद्दे घेवन, लोकांचे इश्यूज घेवन, बायलांचे इश्यूज घेवन, जनतेचे इश्यू घेवन, म्हजे पर्सनल इश्यू न्ही, लोकांचे मुद्दे घेवन गेले तेन्ना म्हजेर खूब एफआयआर घातिल्ली आसा. एंड दॅट वॉज डन जस्ट टू कीप मी बिझी इन द कोर्ट, बेल काडपाक, कोर्टांत वचपाक. आयज हांव आपांत जेन्ना आसा आनी तुमी सगळ्या गोंयकारांनी पळयलां आसतलें, आमी गेल्ली शिस्तीपणी केक घेवन सगळे इफेक्टेड जाल्ले आमदारांनी केक घेतलो. नाका म्हणलें आमचे व्हॉलंटियर्स घरा गेले. पूण हांगा जे भाशेन ती दादागिरी तेणी केली, एविडन्स आसा, प्रूफ आसा, मिडिया कडेन आसा, म्हजे कडेन आसा की तेणी प्लॅन केल्ले. तांत्यां घेवन ते आशिल्ले, टमाटा घेवन ते आशिल्ले. आमचो केक उडोवन आमच्या तोंडार तेणी मारला. आमी आमी वायलन्स म्हणटा ते करूं ना, पूण उलटा चोर कोतवाल को डाटे. आयज सगळ्यांनी पळयना, आमी 15 जाणां गेल्लीं फर्स्ट डे आनी तांचो मॉब कितलो आशिल्लो तो. एक सायडीन बाबाशान सांगता जेवपाच्या टायमार आयला आनी दुसरे सायडीन सांगता कितें सांगता तो की आमची मिटींग चालू आसली म्हणून. आयज गोंयांत आमी दाखोवन दिला की काँग्रेस आनी बीजेपी दोनूय एकच म्हणून. कित्याक थंय एकलो आशिल्लो तो सरपंच कोसेसांव घोषा अड्डे धाडून तो आमच्या बायलेक सांगता की आपूण काँग्रेस जाल्यार तुका कित्याक दुखले रे बीजेपीच्या दारांत, बीजेपीच्या एमएलएच्या दारांत तूं कित्याक आयलो डिफेंड करपाक. म्हळ्यार काँग्रेसीन आयज सगळे वर्कर घेवन दिला. वी आर द स्ट्रॉंगेस्ट ऑपोजिशन अँड वी प्रूव्ड इट द नेक्स्ट डे. आयज सावंताक सांगपाक सोदता बीजेपीच्या सरकाराक, आनीक म्हजेर एफआयआर घातल्या, म्हाका टार्गेट केला. प्रतिमा कुतिनोन 100 आदर्स म्हणला. आमचो कन्व्हेनर आसलो, आमचे स्टेट लिडर्स आशिल्ले, पूण ना प्रतिमा कुतिनो म्हणून. प्रमोद सावंत, हांव सांगता गोंयच्या जनते खातीर आनी गोंयच्या मोगाक लागून हांव म्हजी झूज चालूच दवरतें. हांव ही झूज चालूच दवरतलें फॉर द लव ऑफ गोवा अँड गोवन्स. आय वील नेवर शाय अवे, आय वील नेवर रन अवे. यू कॅन पुट 100 एफआयआर्स ऑन मी अँड यू कॅन पुट मी बिहायंड बार्स. तूं म्हाका जेलेन तुकून घातल्यार हांव वचपाक रेडी आसा. आनी हांव आतां सीएम सावंताक सांगूंक सोदतां, म्हाका म्हज्या सोर्सीसान सांगला की तूं इनवॉल्व आशिल्लो, तुवें प्रेशर घातलो खंय की प्रतिमाचेर एफआयआर घालूंक जाय म्हणून. पुलीस वॉज नॉट रेडी बिकॉज पुलीस इट सेल्फ वॉज अ विटनस. तांत्या कोणें मारल्या ते बाबाशानाची बायलेन आपले मर्यादा दाखयल्या आनी बाबासान जे चीप लँग्वेज उलयला
what you can expect from an uneducated legislator. आठवी पास वा आठवी फेल जाल्ले लेजिस्लेटराक लागून तुम्ही कितें एक्सपेक्ट करपाक शकता. तो पर्सनल ग्राउंडार गेलो, चीप उलयलो, बट वी डोंट बिलीव इन दॅट. वायलन्स नो. म्हाका जाय जाल्यार जाय ते घालपाक जाता, पूण हांव पर्सनल लेवलाचेर वचना. त्याने बुरशी उतरां उलयली आनी तो लेवल त्याने डिग्रेड करून दाखयलें. ही शोड दॅट ही हॅज नो एथिक्स बट नो इश्यूज. 100 नुवेकारांक घेवन ती दादागिरी केली म्हूण जायना. ते हजारांनी नुवेकार आसा, शिकिल्ले, एज्युकेटेड, कमिंग फ्रॉम गुड फॅमिली बॅकग्राउंड. एंड बाबाशान एंड his wife has proved that there is no moral and ethics left more. And this BJP is supporting them. दामू नाईक आणि सावयकर आयज ताच्या सपोर्टान उलयतात. दामू बाबा तू व्हिडिओ पळय ना, तुझ्या पुलिसांक विचार. आमच्या एक व्हॉलंटियराच्या हातीन ते कांते वो एक टमाट वो फातर आशिल्लो जाय, कोणाच्या हातीत आशिल्लो तो प्रूफ आनी एविडन्स आमच्या कडेन आसा. पूण हांव सांगता, हांव लोकां खातीर म्हाका जेलेन देखून घातले 100 केसीस करून जाल्यार देखून म्हाका फरक पडना. हांगा लोकांचेर, आमच्या गोंयकारांचेर बलात्कार जातात, मॉलेस्टेशन जातात, गुंडागिरी जातात, दुसरो लोक येवन आमच्या गोंयकारांक मारतात, पूण तांचेर एफआयआर जायना. हे पयले असतात तांकां फोन मारून केस करनाका म्हूण सांगपाक. प्रतिमान कोणाचें मर्डर करुना, प्रतिमान कोणाची चोरलेलें ना, म्हजेर करप्शन चार्जीस नात. म्हाजे एक सांग सोदता पॉलिटिकल लायफान म्हजो बॅकग्राउंड, पॉलिटिकल बॅकग्राउंड क्लीन आसा. आय एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी करप्शन केसीस. सो आय चॅलेंज CM प्रमोद, put efforts, 100 efforts. I will not give up fighting and struggling for the Goa and Goan. I am a strong lady. This name, Iron Lady, is given to me by the Goans. So I will keep my fight. I will fight for the Goans. आणि माझी कात दाट झाली असा. So these things will not demoralize me. You see, in this heavy rains, heavy shower, our volunteers, they नीज गोंयकार, आमचे गोंयकार, हांगा जावं हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम, सगळे आमचे लिडर, आमचे व्हॉलंटियर्स आहेत. आमचे बाप, आमचो लाडको नेतो जो केजरीवाल आसा, ताका वेलकम करपाक आयिल्ले आसा ह्या हेवी रेन्सान. आणि दुसरे म्हणल्यार बाप केजरीवाल वील बी हेडिंग फॉर अ प्रेस टुमॉरो वे ही विल बी गिविंग दिस पीपल झटका जे काँग्रेस आणि BJP करूंक जावना. ते अनाउन्समेंट तो करपाक आयला आणि वी वेलकम हिम एंड वी आर एक्सायटेड ऑन हिज विजिट टुडे. When we went, you were very much there because you are from South Goa. You were very much there. We were only 10 of us maintaining social distance. But this question you should ask Frida Disa. You should ask Frida Disa, who was ready with a mob of 100 people and she was talking without a mask. I don't know why the police could not control them. I understand. पुलिसांच्या हाताक बांधून दवरिल्ले आसा. कपिलाच्या मुखार तांत्या मारल्या फ्रिडान, पूण तांकां अरेस्ट करूना. आनी नेक्स्ट डे आमी बायलेचो मान सांबाळपा खातीर ह्या बायलेचेर थापट मारला. एक दादल्या मनशानेचेर थापट मारला, आमचे तांत्या मारल्या. पूण आमी निशेध करपा खातीर पिसफूल प्रोटेस्ट घेवन गेल्ली. म्हणून आमकां तेणी कशें तेणी ट्रीट केला ते सगळे गोंयकारांनी आयज फेसबुकार पयला. तुका केक नाका आशिल्लो मरे, तुवें केक घेवचो नाशिल्लो, तूं नाका म्हूण बरे भाशेन. आमी बरे भाशेन वचपाची. We will do accordingly. We will do it accordingly. We don't want to distract. We don't want to divert the issue. We are here to welcome all. आम्ही तुम्ही पहिला आसतले इतल्या गोग्यांनी पावस पडटालो. आमचे व्हॉलंटियर्स हांगा देडांक साकून रावल्ले, आमचे लिडर रावले, आमचे भुरगीं रावल्ली, यूथ रावले. बाप अरविंद केजरीवाल आमचो जो नेता गोंयांत आयला ताका वेलकम करपा खातीर आमी सगळीं उमेदीन ताका वेलकम करपाक आयज हांगासर आयिल्लीं. पूण तुमी पळयलां आसतलें प्रोटोकॉल मोडून गोंया सरकारान कितें केलें तें. गोवा सरकारान प्रोटोकॉल मोडून वेस्टान ताका कशें दुखलेत व्हेलें आनी गाडयेन घातलें आनी ताका नाच केलो. आयज म्हाका सांगपाक दिसता की खरेंच खंय तरी BJP सरकाराक प्रमोद सावंत जो CM आसा, त्याचे होम मिनिस्ट्री आसा, ताणें ऑर्डर दिलें ते त्या लोकांनी केलें. पूण स्ट्रॉंग ऑपोजिशन खरेंच गोंयांत आयज आम आदमी जाल्ली आसा म्हूण करून येता. कित्याक तो मोगान जे लोक येयले ताका वेलकम करपा खातीर आनी ज्या पद्दतीन ताका गाडी पुश करून व्हरून तेणी फास्ट व्हेला आनी निमीत दिला कितें कोवीड प्रोटोकॉल म्हणून. ते दीस CZFB मिटींग केली तेन्ना तांकां लागूना. बाबाजनाच्या घरा कडेन आमी 15 जाण गेल्लीं केक घेवन, तेन्ना इतके लोकांक मॉब घेवन तेणी फर्स्ट डे आमचेर हल्लो केलो, अब्यूज केलें. तेन्ना तांकां प्रोटोकॉल लागूना आनी जेन्ना आमचो लिडर आयज येता तेन्ना तांकां प्रोटोकॉल लागलो. हाचेर पडून दिता की गोवा इज विटनेसिंग द वेव ऑफ आर्क इज कमिंग गोवा एंड द BJP is damn scared of our party, that is Aam Aadmi Party. Are you all Karyakarta disappointed by the way Kejriwal was not able to meet you or greet you guys on the airport? No. We are not disappointed because he is in our hearts. We love Kejriwal. Aam Aadmi Party
He just loved it. We workers came for him. We came all the way in the rains. Even in spite of heavy rains, we came to welcome him. We got his side. That's more than enough. And anyways, we will be there. We will be meeting him. So there's no issue. Don't you think this entire episode incidents will send a wrong message to the people? No, people also of Goa should know how dirty and which level they are stooping, the BJP, that they stopped us from meeting our leader. And secondly, you all must have seen when the BJP leaders come to Goa, it may be Amit Shah or anybody, you all might see त्यांना तांकां protocol लागना. त्यांनी ते कशे सुसेगाद सगळ्यांक दिवन हार घालून फुलां बुके ते करतात. पण आयज ते भिले खंय तरी इन्सेक्युरिटी इज क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ BJP and they are using their machinery for the wrong reasons. There was nothing, just आमचो कन्वेनर बुके दिपासलो, आमची यूथ ताका फुलां दिपासली आणि बरे भशेन आमी वेलकम करपाक सोदताले. तें देखून करपाक दिवना. बट वी लव केजरीवाल.